Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जुनात गलवान वाठारात चीनाच्या PLA आर्मीचे भारतीय लष्कराकडे पेटले. त्यांना भारताच्या 20 जवानांनी हुतात्मे जाताना PLA सैनिकांची मडी पातळायली. ही गजाल तांच्या चीनातल्या 35 गुप्त कबरी वेल्यान एक्सपोज जातात. असा 24 वरां भितर चीनी लष्करान पेंगॉंग लेक वाठारात रातया परत घुसखोरीचे धाडस केले. शेनवारा आयतारा रातया कर्म मात भारतीय लष्कर अलर्ट आशिल्ल्यान बेत फसलो. कळटा ते म्हायती प्रमाण 200 चीनी सैनीक लीप चोरया घुसपाचे यत्नात आशिल्ले. LACचेर जैसे थे स्थिती बदलपाचो चीनाचो आनीक एक निर्फळ यत्न. मात हे फावट जिवीत हानीचो रिपोर्ट ना. LAC वेल्यान लष्करी जमाव उणे करून तणाव उणे करूंक एके वटेन ब्रिगेड कमांडर पावण्यार बसका चालू आसतना चीनी PLAचे चोरया धाडस यत्न फेल गेल्ल्यान परत चीनाचे नाक कापले. चीनाची भारतातूच न्ही संवसारीक पावण्यारूय मोठ्या मोठ्या देशांनी व्यापारी नाकाबंदी चालू जाल्या आसतना चीनाची नाक कात्रेपणां चालूच. इतल्यार भारतीय लष्कर आनीक सादूर जाला. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण शिमेचेर दोनूय लष्करांची हवाई गस्त वाडल्या. भारतान श्रीनगर लेह हायवे मुलकी येरादारीक बंद करून फक्त लष्करी येरादारी चालू दवरल्या. LACच्या वाठारात युद्ध सामग्री हालोवप मोठ्या प्रमाणात सुरू जाल्या. मात परत शीत हो जायत म्हूण चीन हे निर्फळ घुसखोरीची कबुली कशीच दिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.